क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो, आज इगर्ज मता रखण बडव्याचे फेस्त आचरण करता. आमकां हर एकल्याकी एक रखण बडवो दिला आनी तो आमचें राखवण करता. आनी हेचे वचपांत पळयलें तर देव आपले परजेक बसयलेले सुवातेक पावोवचे खातीर आनी आपल्या लोकांक वाटे राखचे खातीर एका दुताक धाडटा. तशेंच आयच्या सुवातेन जेदनाशीस आपणा मदें कोण उत्ती म्हूण सवाल करता आसतना जेजू एका भुरग्याक तांचे मदें उबो करून भुरग्या भाशेन कालते जावंक आपोवणें दिता. तर मोगाचेनो केन्ना आमचे थंय हेरांच्या की चड उंच वा अधिकार जोडूंक आनी हेरांक ल्हान म्हूण पळोवंक ओडणी येता आसतना ल्हान भुरग्या भाशेन कालती जावं तशेंच आमकां दिल्ल्या रखण बडव्याच्या उतरां काल जावन आमच्या जिवान देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा आनी बोळ ह्या मिसा वेळा मागुया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनाची तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून संवाद मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कर, काकूत कर. सुम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकूत कर, काकूत कर. सुम्या काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडताय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मनाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गींचें सूख आमी भोगूंक फावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां वाटे राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलों. ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताका अविधेय जायनाकात. अविधेय पळोवन तो बोगसूंचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फर्मायिल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मनांचो दुस्मान. म्हजो दूत तुमचे मुखार येतलो. देवाचें उतर हें. खंयच्याय तूं वेशी तुका राखोवंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमोन्नताच्या आसऱ्या खाल रावता आनी पदवेदाराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तुंच म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरतां. खंयच्यानी तूं वेशी
तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाच करूंक आयिल्ले क्यास्त पिडेंतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकोट्या भितर तो तुका लिपयता, अशें त्याच पाकोट्याकाल तुका आसरो मेळटा. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. ताचे विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. तेन्ना रातीच्या आपायांक, दिसा उजवाडाक उबोन येतल्या बाणांक तूं भियोंचो नाय. काळोखा देंवतल्या कर्गांक, दोनपरांच्या वोतान भोंवतल्या नाडींक तूं कावजेवचो नाय. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडा शिरा तुज्या तंबासरशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. Alleluia, 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 Alleluia. ताच्या दळबारानो, ताची खुशी जारी करतल्या सेवाकणो, सर्वेस्पराक वंदिया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळार शिस जेजू सरशीन येवन विचारू लागले, सर्गींच्या राजांत सकटा वरनी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सदूच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या परीं जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक कल्तोकन ह्या भुरग्यां बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातालो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा राखण बडव्यांचें स्मरण करता. पवित्र सभेच्या दोतोनेंत 330 आनी 6व्या वळींत 336 336 वळींत अशें बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. एका मनशाच्या जिविताच्या आरंभातावन ताच्या मरणा पर्यंत राखण बडव्याच्या राखण्याचो आनी कळमीतनांतल्या मागण्याचो आदार निरंतर ताका मेळटा. आनी हर एका बोवाडत्याच्या बगलेन एक आंज ताची राखण करूंक आनी जिविता कुशीन ताका वाट व्हरूंक ताजे संगी सदांच आसा. असलो उल्लेख करून हर एका बोवाडत्या संगी एक राखण बडवो आसा म्हणलें पवित्र सभा आमकां शिकयता. आमच्या दिसा दिसपडत्या ह्या संवसारी जिवितांत आमचें सुख दूख वांटून घेवच्या खातीर आमकां संगाती वा इश्ट आसात. तेच परी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां सांगात दिवंक, कश्टांत आसतना धैर्यान बरोवंक,
वायट देख घेताना वा वायट सालीन चलता आसतना खरी आनी बऱ्या सालींत चलोवंक आमकां मार्गदर्शन दिवच्याक आनी जेन्ना अनवरां येतात तेन्ना राखच्याक राखून बडवे आमचे संगी सदांच आसात. फ्रांसाची एक सादी सांतीण सांत जर्मेन हिचें जिवीत तितलें एक फामाद न्हय वा सगळ्यांक गोत तसलें एक जिवीत न्हय. एक सादी सांतीण भोव मोठवें तिचें जिवीत. खाली 22 वर्सां ती जियेली आनी 1986 इस्वेंत ती अंतरली. आनी ती एका साद्या दुबळ्या कुटुंबांत जल्मली आनी ल्हान आसतनाच ताची आवय अंतरल्या उपरांत ताचे पोसके आवयन तिच्या भुरग्यांक जागो करून दिवच्या खातीर जर्मेनाक त्या घरांतावन भायर घालता आनी बोकराच्या त्या गोट्यांत थंय जागो दिता आनी थंय रावंक सांगता. हर एक दीस बोकऱ्यांक सोरोवचें तिचें काम. कुडीन जर्मेन इली अस्कत एक हात आकोडलेलो आसलो आनी असल्या वेळार सदांनीत तिणें बोकऱ्यांक सरय जाय आसलें. बोकऱ्यांक सरोवन आसतना हर एक दीस कळनासले बरी ती तेर्साचें भक्तीपण वा तेर्स मागणें करताली आनी मिसाक वचून जेजूची सुवार्ता आयकून जेजूची सडीत आनी सडीत वळख जोडूंक तिका भोवस चड उर्बा तिका आसली. पूण आनी एका वाटेन तिणें हर एक दीस बोकऱ्यांकय सरय जाय आसलें देखून ती कालें करता बोकऱ्यांक त्या गुड्यार सोडून तिजी बेतकाटी ती थंय एका बोकऱ्या मोदें दवरून राखण बडव्या लागीं मागणें करता आनी म्हणटा राखण बडव्या हांव मिसाक वचून येता सर ह्या बोकऱ्यांची राखण तूं कर. आनी तिच्या जिवितांत तिणें एक दिसी एक बोकरो सांडून गेल्लो म्हणलें वाचूंक मेळना. हांव कितें सांगूंक आशिल्लो म्हळ्यार राखून बडवे आमच्या आदाराक आमचे संगी सदांच तयार आसात आमचे संगी आसात म्हणल्याक सांतीन जर्मेनाचें हें जिवीत हें घडीत आमकां एक साक्ष जावन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आमकां विविध कडेन राखून बडव्याक देवान पाठयल्ल्या विशीं उल्लेख केल्लो वाचूंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकांत लोत जो अब्राहमाचो सांगाती जावन आसलो ताका तो सोदोमांत वस्ती करनासतना देव सोदोम आनी गोमोरांत वस्ती करनासतना त्या लोकांचें जिवीत पळोवन ती शहरां नाश करूंक मुखार सरल्या वेळार एक बडवो येता आनी लोत आनी ताच्या कुटुंबाक त्या शहरांतावन भायर हाडटा आनी शाबेत गांवाक पावयता. सांगाताच आज आमी आयकल्लें पयलें वाचप म्हणजे मुखार देव एका बडव्याक धाडता आनी सगळ्या परजेक बसयल्ल्या गांवा कुशीन सोमकोवच्याक हो बडवो मयचेक आदार दिता. असलें एक बसवणी देव मयचेक करचें आमी आयकता. सांगाताच कीर्तन 91 ह्या किर्तनाच्या 11व्या वळींत तुज्या सगळ्या वाटेनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या म्हणलो उल्लेख किर्तनगार करता. म्हणजे आमच्या हर एका मेटांनी आमकां राखच्याक आमकां आदार दिवच्याक बडवो आमचे संगी आसा. सांगाताच आयच्या सुवार्तेंत जेजू हर एकल्याक आमकां एक राखण बडवो बसयला म्हणलें परगट करता. आनी हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अवस्वरांत आनी 14व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा की सगळे देवदूत आमची सेवा करच्याक आनी आमी बाचावी जोडच्या खातीर आमकां आदार दिवच्याक रचलेले
म्हणलो उल्लेख हेब्रेवकारांचो पत्राचो तो बरयणारे आमकां सांगता. मुगाचे न्हू राखून बोडवे आमचे खातीर विनंती करच्याक देवा समोर आनी देवा तर्फेन आमकां राखण करच्याक आमकां राखच्याक आमचे संगी सदांच आसात म्हणली हाचे दोनी वाचपां आमकां शिकयतात. तर मगाचे न्हू ही जबाबदारी राखून बोडवे पाळता आसतना राखून बोडव्यांतय आमकां एक जबाबदारी आसा आनी त्या जबाबदारी विशयांत आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकता. देव मैजेक उलोवन अशें सांगता, त्या राखून बोडव्याक मान दिवन चल, ताजें उतर आयक, ताका अविधेय जाय नाका. आमकांय तीस आज्ञा दिल्या. राखून बोडव्याक आमकां हर एकल्याक आसता त्या राखून बोडव्याक मान दिवन चलोवंक, तांकां विधेय जावंक आमकांय देव आपोवणें दिता. तर आमच्या हर एक आमच्या जिवितांत विविध संदर्भांनी जेन्ना आमकां आमी वायट साल धरता वा देवाच्या कुशे विरोध आमी चलता तेन्नाय आमकां एक थाळो आमकां आयकता. आमचे भितर देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जियोंक, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियोंक आमकां एक थाळो आयकता. असलो अनुभव जायते फावटी आमकां जाला. तर त्या थाळ्याक, त्या अंतस्करणाच्या थाळ्याक आमी फाळो दिवंक आसा. थोड्या फावटी इतर मनशां मुखांत सयत हो थाळो वा जागरण आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या वेळार ते जागरणेची उतरां आमी आयकून तो फाळो दिवंक आसा. मग आसा भावन आनी भयणीनो, आमा सुमेस्तांनी बाचावी जोडी जाय म्हणून देव खुशी व्हरता आनी ह्याच खातीर देवान राखून बोडवे आमचे संगी आमच्या ह्या जिविता पयणार आदार जावच्याक देवान दिल्यात. तर त्या राखून बोडव्याक मान दिवन चलोवंक, तांचें उतर आयकूंक, विधेय जावंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. Beteta undo gowanso arpita wanda kanso स्वीकार कर बापा काणिको भुरग्यांनी तुज्या अर्पुचो गोवांचो उंडो आनी दाकाचो ओवार गुरतो मोगाचो आनी एकवटाचो विविधतेनी वांटून घेवन मोगाची येवच्या आमची कुटुंबां सगळीं तुका भेटोवन दिता भेटयता उंडो गोवांचो अर्पिता वायदाकाचो स्वीकार कर बापा काणिको भुरग्यांनी तुज्या अर्पुचो. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या निकोय सभेच्या देवा सर्वेस्पो देव मानून घेव. भोव पवित्र बापा, फोव ते परी ह्या वाखण्याच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूंक आनी ही आमची भेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं आनी जशें ते सर्गार तामन आसतना तुका वाखणतात तशें तुज्या आदारान आमचे जिवीत संवसारांत तुजे वाखणेचें निरंतर बलिदान जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही सर्वेस्परांत उबा रावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजी महिमा आमी वाखणता कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रसनराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितली अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या महिमेंत संतोसता वयर सरगार हिसोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या संगाता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरकी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरकी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatuia. Sumi Gesù melo, Sumi Gesù melo, Sumi Gesù जीवन झाला. हो भावार्थ सगुण आम्ही परगडता. Gesù नव्याने तो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टे खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुर मरे देवाचे मये संगाती भगवंत सुजे तिजो पती भगवंत दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक.
आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्या शिक्षा तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचो सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. माया मोगाचो गूट जावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सर्वांक सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. To जीविताचो उस्वाड संसारास सोमी जेजू म्हजो. दैवीक कारणान पोसो आत्मीकतान बागोसो एकमातासो म्हजो. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका.
Jesu Krista karya दयेन तूं पाव म्हाका खरें सत्खरी वाट खरेंच जिवीत आमचें खरें मीठ प्रत्वेचें उदार जीवनपण कीण आमच्या बरवशाचें देणे क्रिस्तायाचें जेजू गवळ्या बघ्या तितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बघ्या तितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थया भोवमोगाळ बाबा देवदूतां सोडो आमा मनशाचें काण जावं तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोष बरयत काणजान आमी तुका दिन वाजताव ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड आमचे वखद आनी घटायाचें पोशण म्हूण वळखूंक हे आमचे सर्गींचे संगाती आमचे मन सदांच जागे दवरूं आनी अशें शांतीन हे जिवीत सरल्या उपरांत तांचे सांगाता तुजें मुखामळ रूप भोगोवंक आमकां पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वोडुकार कार्मेल सायबिणीचे नोवेन ए भगवंती देवाचे मय आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता आपणाक चरण दासी म्हूण लेखलेले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली जेसून तुज्या पुतान कुडसारूम कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल कुडयार मोठ वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीण म्हूण मानून घेतली घरच्या कंता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कतनातले आंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार द्रड पातयणेन आनी 3 वर्सां तुजे सरशीन आमी येता आनी आमचो सर करचो तुज्या बरे फाट तुज्या मुखार दवरता सांगाता मागया उडास कर ये भोव दयाळी आंवकारी मरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुज्या मध्यस्थी सोदलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणें आयकोंक ना हे पातयणेन तैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आंवकारीचे आंवकारी म्हजे माय तुजे कडेन येता
पक्की आणि कंतिष्ट तुझ्या मुखार रावता मनीस जाल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुझे कावकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुझे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे खुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुझे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे खुशीचो जेजो. भगवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुझे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे खुशीचो जेजो. भगवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये आम्हा बसत विनंती कर. कार्मेल मायेन आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांचो आमी उडास काडया आनी तिका अर्गां दिवन सांगाता मागया. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्यां देखून आनी आमचे सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयले देखून आमी तुका दिवन आसता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जीवन अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सगळ्यांच्या सुखा पावोवंक आमकां पावोव कर म्हूण मागता. तुज्या हातांत आसल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. Buddha Sarga Voida Acha Devan Maka Adindela Tuja Kitli Zatan Loka Sambal Wocap Maka Sheki Pancha Sasli Sarga Suka Dayal Rapnya Sambal Maka Waita Vignan Sandinaka Dayal Rapnya Sambal Maka Waita Vignan Sandinaka Mukhar Putra Sore Angwano Shiva Devamka Bagin Kusacha Kurvin Naram Kam Chidwam Chandasmantle Bapak Shipta Chini Poitat Nushinavi Amen.